तेजे बद्दल पयलीं सांगन दिसता ते म्हणजे आतां हांव जो आसा तो कुट्टाळेचो BJP प्रेसिडेंट आसा तसोच जे आतां कला भवन आनी जी मेटास्ट्रीप जी कंपनी आसा ती म्हाज्या वॉर्डाक पडटा, पंचायती वॉर्डाक, वॉर्ड नंबर 6 पडटा. म्हाका हेजे बद्दल सांगन दिसता पयलीं म्हणल्यार जे कोरोना जे कोण पेशंट जाल्ले आसा ते पेशंट आमी तांकां अशें ट्रीट करपा जायना बाबा ते कितें तरी एक सामकें डेंजर अशें बाबा ते सामकें हें जाल्यार सामकें सगळें वायट जातलें अशें आमी चिंतूं जायना. पयलीं सद्याक जे ते पेशंटाक जे आतां सांगलां जे कला भवनाक घालपाचें म्हणटा, मेटास्ट्रिपाक घालपाक म्हणटा, म्हाका पयलीं सद्या सांगन दिसता बाबा हे पेशंट म्हणजे कितें गोरवां काय कितें. पयलीं सद्या ह्या पेशंटाक ज्या जाग्यार आमी दवरतले त्या जाग्यार सगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय, बेड आसपाक जाय, वेंटिलेटर आसपाक जाय, तांकां जो पॅरामेडिकल स्टाफ जो आसा जे नर्सी डॉक्टर ते सगळे आसपाक जाय. हें सगळें थंय आसा काय कितें. आयज सांगपाक जाल्यार वास्कोच्यान भरपूर केसी वाडलेल्यो आसा आनी म्हाका दिसता ताका लागून जे MPT हॉस्पिटल आसा जें लागीं आसा आनी थंय ते हॉस्पिटलाचो बऱ्यांतलो बरो उपयोग हे जे पेशंट जे आसा जे कोरोना पेशंट आसा तांकां जावचें म्हणून ते हॉस्पिटल केल्लें आसा. पूण आयज खंय तरी उपासनगराक ज्या पेशंटाक थंय जे पेशंट आसा तांकां खंय तरी उपासनगराक शिफ्ट करप म्हणटात ते म्हाका जाल्यार खंय तरी पटना. दुसरें कितें आसा जे मॅक्सिमम पेशंट जे आतां वास्को जाल्ले आसा म्हाका दिसता कंपेर्ड टू वसत जाल्यार कुट्टाळ्या म्हाका दिसता टोटल आमचे फक्त 3 जाल्ले आसा आयज मेरेन. पण हांव म्हणना जेंकां खंय पेशंटाक हांगा ट्रिटमेंट करचो थंय न्हू, पूण हांव कितें म्हणटा ज्या जाग्यार ट्रिटमेंट करता थंय जें हॉस्पिटल आसा थंय तो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो त्या पेशंटाक लागता तो आसपाक जाय, तो आसा काय कितें. दुसरें जे मनीस उपासनगराचे जे उलयता ते कितें म्हणटात जे आतां MPT हॉस्पिटल आसा थंयचो जो मंत्री आसा तेणें म्हणटा ते लोकांक कॉन्फिडन्साक घेतलें काय कितें. हांव म्हणटा जर तर त्या मिनिस्टरान समज तो म्हणटा कॉन्फिडन्साक तांकां घेवना जाल्यार आतां तो उपासनगराक जे करपाक सोदता उपासनगरा लोकांक तेणें कॉन्फिडन्साक घेतलें काय कितें तो उलयता तें. जे आयज तो सांगता सगळे कॉन्फिडन्साक घेवन हें करपाक जाय, सगळें शिक्षण हें करपाक जाय, सगळें शिकोवपाक जाय. म्हाका दिसना लोकांक सगळें शिक्षण जो कोण उलयता ताकाच पयली शिक्षणाची गरज आसा दिसता म्हाका. आनी जे म्हाका दिसता जे जो सड्याचो जो मंत्री आसा तो म्हाका दिसता जे आपले जे थंय जी हेजी आमची जी कोरोना जी कितें हालत थंय जाल्ली आसा ती तो म्हाका दिसता हें करपाक हँडल करपाक तो हें आसा कॅपेबल आसा म्हणून ताका लोक परत परत इलेक्ट करून दितात. आनी हांव एक काँग्रेसीचे हेंचे कडेन मागता जे आयज जे दुयेंस जे येयल्लें आसा जे कोरोना दुयेंस आसा तेजेर पॉलिटिक्स करूं नाका. तुमकां खरेंच कितें बरें करपाचें जाल्यार CMा फाटल्यान रावा. जे आमचे MLA आसा जावं मंत्री कोण ते बरें काम कितें करूं सोदता जाल्यार तेंचे फाटल्यान रावा. आयज जे पेशंट आसा तेंची सहानुभुतीची आमची तांकां गरज आसा. आमी तेंचे फाटल्यान रावपाक जाय. आमी खंय तरी तांकां पयस निग्लेक्ट करूं आमी शकना. ताका लागून आमी वांगडा रावपाक जाय. प्रत्येक गोश्टी काँग्रेसी मनशाक पॉलिटिक्स करपाक संवय जाल्ली आसा. निदान हे कोरोनाचे जे पेशंट जे आयज आमचे हालत जाल्ली आसा आख्या वर्ल्डाक जी हालत जाल्ली आसा ती आमच्या भारताकूय जाल्ली आसा तशें आमच्या गोंयाकूय जाल्ली आसा. आमचो जो CM आमचो आसा ऑनरेबल प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा दीस रात हेजे फाटल्यान आसा जशें करून लोकांक कशें बरी ट्रिटमेंट दिवपाक शकता तेजे फाटल्यान आसा. आयज आमी तेजे फाटल्यान रावपाक जाय, ताका आमी आदार दिवपाक जाय.